बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरून आसा तांचे सांगत आमी संतोष पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे अँड गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स आमी मागता. मार्गरेट डिसोजा, भगीरथ, आयरीन सल्डाना कुलशेखर, क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की, नेथन जोशुआ मेंडोन्सा बारकोर, रोशन नासरेत गोरेगांव वेस्ट. 85th बर्थडे विनफ्रेड तावरो पडील मँगलोर, हेलेन डिसोजा काटीपल्ला, रुफूस कार्डोजा लंडन. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी महत्कार्यां दैवी कलोरित्र मंदिराद्वारे अनुभव केल्लीं. फिलोमिना फत्रावो किन्निगोळी, रीना कॅरल आरान्ना किरें, मरियमायेच्या मनाक तेरेसा डिसोजा मँगलोरू. सर आशिर्वाद आनी बेसांवां मेळ्ळ्या पासत आयरीन पिंटो आनी वॉल्टर डिसोजा कुवेट. एक व्हड ॲक्सिडेंट अवघड जावचें आसलें तांतले देवान राखलेल्या पासत रेकाक. तशेंच लोना आनी ड्वेन मिनेजेस डी मेल्झा बायपास. आनी तशेंच पवित्र आत्मेच्या मानाक जेस्सी पिंटो मुंबय. सांत आंतोनीच्या मानाक जेस्सी पिंटो गोरेगांव वेस्ट. तशेंच जन्म दिवसी आचरताना देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसेस पिंटो कुवेट. 17th बर्थडे आरोमा जेलिन अल्वारिस काद्री विजयी. 17th बर्थडे वियॉन शेल्टन डिकोस्टा काद्री रॉक विजयी. अवघडांतल्या देवान राखल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत आनी मरणांतीक पिड्यांतल्या देवान मोगाच्या आवयक निवारलेल्या पासत बापायन सोरोपियोंचो रावोन कुटुंबान माया मोगान जिवंक सुरू केल्ल्या पासत कुटुंबान गोवा बैला मदें झगडें आसलें मनस्ताप आसलो तो इत्यार्थ केल्ल्या पासत जिवितांत शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत कुटुंबांत बोगसूंक राजी जावंक देवान कृपा दिल्ल्या पासत आनी जायतीं बेसांवां देवान फोव केल्या पासत परिक्षेन पास केल्ल्या पासत तशेंच कातराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत तशेंच भुरग्यांचें देणें देवान दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेसू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेसू. आतां आमी विविध त्यासां पासत मागया विविध त्यासां पासत मागोंक आमकां हांगासर उलो दिला. बेगीनच बरें जावच्या खातीर स्पिडी रिकवरी जेसिंता डिसोजा बँगलोर. आनी तशेंच हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात रिशन डिसोजा बासरूरू, संतोष डिसोजा बासरूरू, अनिता केविन डिसोजा सर सांत भक्तांच्या मनाक मुल्की तावनू, विनेट डिसोजा बासरूरू आनी तशेंच नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड. विशय सरान मागोंक उलो दिला आमकां तांकां बरी सैरीक जावच्या पासत आनी सांगात आस आपल्या विशेश त्या पासत मागोंक उलो दिला. आर्थर आनी ॲरन टू एक्सेल इन स्टडीज अविता नाझरेत बँगलोरू. घराचें काम वेळार पंता पावोवंक लोन काण गेल्लें फाटीं दिवंक देवान फावो करचे खातीर पत्नीचे जायते पयशे भायर दिल्ले ते मेळना जाल्यात ते वेळार ते पयशे फाटीं मेळच्या खातीर आनी भुरग्यांची पिडा गूण जावचे खातीर भुरग्यांनी बरें शिकच्या पासत मोबायलाक चिडकाल्ल्या या एडिक्ट जाल्ल्या भुरग्यांनी बरी जिणी जिवच्या पासत सोऱ्याक वळख जाल्ल्या तरणाट्यांनी बरें जावच्या पासत कुटुंबां शांती समाधान येवच्या खातीर मागोंक उलो दिला. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सोर आमच्या मालगड्या पासत मागया देवादेन ब्रिजीत रेगो, जेरोम रेगो, ॲग्नेस मिरांडा, जेरोम मिरांडा, युजीन रेगो, बेनेडिक्टा लस्रादो, जोकिम पेरेरा, वालेरियन डिसोजा. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता फेलिक्स पेरेरा, देवादेन सिसिलिया पेरेरा, मौरीस आनी क्रिस्टीन डिसोजा. सर गरजेवंत पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब. नोरोना गेल्या आनी फर्नांडीस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता इजाबेल्ला आनी भुरगीं बेंदोरू. देवादेन ॲलिस तावरो आनी डेविड तावरो वालेन्सिया मँगलोरू. जॉन फेर्नांडीस पेर्मुदे, दियोग आनी ऑल्विन फेर्नांडीस पेर्मुदे, वॉल्टर डिसोजा किरें. कुटिनो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता आयरीन कुटिनो किरें. पीटर आनी ॲलिस देवादेन पीटर आनी ॲलिस डायस पालाडका, पीटर आनी ॲलिस पायस मँगलोरू. मेरी फेर्नांडीस तोट्टाम, बेंजामिन फेर्नांडीस तोट्टाम, रेशल आनी जोसेफ फेर्नांडीस तोट्टाम, एलिसा डिसोजा तोट्टाम. कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता लिडविन फेर्नांडीस तोट्टाम, देवादेन पीटर डिसोजा तोट्टाम, पीटर रेगो आत्तोरू, जेफ्री आनी तेरेस मोंतेरो वालेन्सिया, जॉर्ज डिसोजा मुल्की,
लुईस आणि स्टेला डिसोजा मुंबई संतान सेवरीन फर्नांडीस किन्निगोळी जेरोम पिंटो आणि एल्ला पिंटो निटोडी लेनी डिसोजा किन्निगोळी कुटुंबात मरण पावल्या समस्यांचा उडास करता आयरीन पिंटो निटोडी देवादीन जॉर्ज डिसोजा निटोडी कुटुंबात मरण पावल्यांचा उडास करता हिल्डा मचादो शंकरपुरा देवादीन पीटर जोसेफ फर्नांडीस बज्जोडी ग्रिगरी आणि कॅथरीन डिसोजा कुंदापूर मार्सेलिन आणि बौतुस डिसोजा पालिमार कुटुंबात मरण पावल्या समस्यांचा उडास करता जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री पुलकतीन आत्म्याचा उडास करता जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री अनाथ आत्म्याचा उडास करता जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री तशेंच गरजेवंत आत्म्याचा उडास करता जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री देवादीन ग्रिगरी फर्नांडीस कालातूर जॉयल डिसोजा कारकळ लूसी मॅथ्यू डिकोना कारकळ जोसेफ वाज निर्मार्गा फिरेरा गेल्या कुटुंबात मरण पावल्याचा उडास करता मार्सेलिन वाज निर्मार्गा वाज गेल्या कुटुंबात मरण पावल्याचा उडास करता मार्सेलिन वाज निर्मार्गा अनाथ आत्म्याचा उडास करता मार्सेलिन वाज निर्मार्गा देवादीन थॉमस लीना लिल्ली गिल्बर्ट पिरेरा निर्मार्गा आल्बर्ट आणि फिलोमिना डिसोजा हिरगण जॉन आणि नेल्ली डिसोजा हिरगण डेव्हिड लोबो आणि बेनी लोबो पुलकतीन आत्म्याचा उडास करता अनिता केविन डिसोजा मुलकी कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता रीटा डिसोजा उडपी सर गरजेवंत आत्म्याचा उडास करता आयडा डिसोजा तशेंच देवादीन स्टॅनिस्लावस आणि नॅन्सी डिसोजा काटीबळ्ळा कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता लिली डिसोजा पेर्नाल देवादीन ग्रिगरी पिंटो नीरुडे जॉयल डिसोजा सारीपळ्ळा कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता लिली डिसोजा आणि कुटुंब सारीपळ्ळा तशेंच फ्लेवी डिसोजा मुलकी कुटुंबात मरण पावल्याचा उडास करता देवादीन एलियास वालेरियन कार्मिन डिसोजा काटीबळ्ळा जॉन डिसोजा बाळेहोन्नूरू साल्वदोर डिसोजा अग्रार अन्ना मरिया नोरोन्ना अग्रार ग्रिगरी डिसोजा बाळेहोन्नूरू कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता सुनीता फेलिक्स नोरोन्ना देर्लाकट्टे पनीर आल्बर्ट देवादीन आल्बर्ट एंजेलिन पिंटो अत्तूरू रोशन नोरोन्ना अत्तूरू थेरेजा पीटर मत्यास अत्तूरू शैलेश चव्हाण बाईंदर वेस्ट रॉबर्ट अरान्ना फादर रेमिजियस अरान्ना आणि एलिझाबेथ अरान्ना हैदराबाद क्लॉडी डिसोजा आणि लुईस डिसोजा दहिसर वेस्ट ಹೊಸಾಡು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಪಿಂಟೋ आणि ಆಂಟನಿ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮುಡಿಪು कुटुंबांतल्या मलगडांचा उडास करता फेल्सी मँगलोरू सोसा गेल्या आणि कोयला गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचा उडास करता एलेन कोहेलो आणि कुटाम अंधेरी वेस्ट देवादीन स्वरूपा राणी सिक्वेरा गेल्या आणि गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचा उडास करता ग्लेन मुंबई कुटुंबाच्या मलगडांचा उडास करता जेस्सी पिंटो गोरेगांव ईस्ट देवादीन सबास्टियन वलाडो आणि निकोलस पिंटो आणि वलाडो आणि पिंटो गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचे उडास करतात ऑल्विन वलाडो दहिसर वेस्ट देवादीन जुलियाना डिसोजा कुंदापुरा लासरादो आणि वेगस कुटुंबात मरण पावल्यांचे उडास करता लविना मोंतेरो बंटवाळ देवादीन लिगोरी आणि फिलोमिना डिसोजा बोळा संतान आणि अँटनी मिरांडा बोळा लुईस तावरो बजपे रोजी तावरो बजपे बेनेडिक्टा आणि फ्रान्सिस डिसोजा निर्मार्गा पुलकतीन आत्म्याचा उडास करता जोसेफ जूली डी सिल्वा सावंतवाडी मिस्कित गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचा उडास करता पॅट्रिसिया पायस उर्वा मँगलोर 12th डेथ एनिवर्सरी फ्रेडरिक अंदादे उर्वा मँगलोरू 26th डेथ एनिवर्सरी इजाबेल्ला पायस उर्वा मँगलोरू 4th डेथ एनिवर्सरी अपोलिन पायस उर्वा मँगलोर 7th डेथ एनिवर्सरी विक्टर डायस पायस उर्वा मँगलोरू 20th डेथ एनिवर्सरी क्लोटिल्डा अंद्रादे उर्वा मँगलोरू फेलिक्स मार्टिन डिसोजा आणि क्लॅरेन्स डिसोजा कुलशेखर ग्रेगरी फर्नांडिस कालातूर 55th डेथ एनिवर्सरी अँटनी पायस उर्वा मँगलोरू 45th डेथ एनिवर्सरी संतान मिस्किट उर्वा मँगलोर 50th डेथ एनिवर्सरी वॉल्टर मिस्किट उर्वा मँगलोर विलियम डिसोजा आणि लिली डिसोजा कुवेट जॉन अलेक्स पिंटो कुवेट जॉन डिसोजा आणि पॉल डिसोजा कुवेट आयरीन पिंटो आणि वॉल्टर डिसोजा आपल्या कुटुंबात मरण पावल्या मलगडांचा उडास करतात कुवेट जावन देवादीन सिप्रियन डिसोजा किन्निगोळी अलेक्स जॉन पिंटो आणि पौलिन डिसोजा किन्निगोळी मार्सेलिन डिसोजा आणि हेनरी हर्मन डिसोजा किन्निगोळी जेरोम डिसोजा मेरी डिसोजा आणि रॉन डिसोजा किन्निगोळी गिल्बर्ट मेंडोन्सा आणि कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता अनिता पिंटो आणि आयवन डिसोजा किन्निगोळी कुटुंबात सरलेल्या मलगडांचा उडास करता लीना डिमेलो नेरुलू लिओ डिसोजा आणि एडना डिसोजा डेमेल्झा
बायपास ही कुटमासरल्या समेस्त उडास करता. तशेंच कुटमासरल्या मालगाड्यांचो उडास करता. इवलीन रोसलिन डिसोजा मँगलोर. देवादीन जेकब मेनेजर्स आनी मोनिका रॉड्रिगस डेमेल्स बायपास कुटमासरल्या मालगाड्यांचो उडास करता. रिचर्ड डिसोजा कुलशेखर. देवादीन रोजारियो तावरो आनी मार्गरेट तावरो कटील. फिलिप फेर्नांडीस सिद्धकट्टे तावरो गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता. जॉसी तावरो काटेल दुबय. तशेंच फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता. गीता तावरो सिद्धकट्टे दुबय. देवादीन लिओ डिसोजा आनी एडना डिसोजा पेरमानोरू. ब्रदर टी के जॉर्ज आनी फादर थॉमस डिसोजा गुलबर्गा. जसिंता रेगो आनी जानेट डिसोजा आनी कुटुंब. जसिंता रेगो कार्डोजा गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता. शेलिया ट्रवासो. देवादीन जाल्ल्या रेबेरो गेल्या कुटुंबांतल्या संन्यासो उडास करता. ॲग्नेलो कुटुंबांतल्या मालगाड्यांचो उडास करता. जेरोम आनी रोजलिन वर्काडी. सस्नाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेत स्पॉट तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. Urben tukana varta somia din वाशिकारचा उपकार म्हणता जिणयेंत आमचे तुज्या विचित देण्या सोम्या किते पाटे आमी दे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोवमोगाच्या न्हू आमी सम्या सरशी आमी येता कित्याक समी आमकां ताचो उजवाड फाव करता आनी आमचें जिवीत प्रकाश भरीत करता. भारत देशांत आमचे भाव भयणी उजवाडाचें फेस्त दिपावळी फेस्त करनासात. म्हणजे आमच्या काळजाचो अत्रेक आमच्या जिवितांत उजवाड जायची, परजड जायची, प्रकाश जायची, महिमा आमकां जायची म्हण आमी आशेता. आमी जाणो देवान वर्ती महिमा फोव केल्या आमच्या सांता भक्तांक. कित्याक देवाचेर पातयेणेन ती जियेली, देवाचो मोग करून जियेली. सगळ्या तांच्या सक्तेन आत्म्यान काळजान देवाचो मोग करून गरजेवंताच्या सेवेक आपणाक समर्पण दिलें. देखून नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सर सांता भक्तांचो आमी उडास काडलो. आनी जे कोण पुलगतींत आसात म्हणजे तीं काळोखांत आसात, मरण पावलीं जर तर पुलगतींत आसात, ती अंधकारांत आसात तर तांचेरय देवान उजवाड फांकयची म्हणून आमी आशेता. देखून मालगाड्यांचो उडास करून आमी मालगाड्यां खातीर मागता ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यान. मागीर आमच्या जिवितांत उजवाड प्रकाश येची. समी जेजू तो उजवाड प्रकाश दिवंक आमकां सकता. देखून त्या देवाचो नीज खऱ्या जिवंत देवाचो आमी सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान आमी मोग करूंक फावो. आनी देवाच्या मेळान बरोवन जो कोण गरजेवंत आसात आमची भाव भयणी तांच्या सेवेक आमकांच आमी समर्पण दिवचें. तेन्ना आमचें जिवीत खरेपणी उजवाडाचें जातलें. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचेच पासत मागया आमच्या भारत देशाच्या हर एका नागरिका पासत सांद्या पासत आमी मागया. तशेंच पुलगतलें त्या आत्म्या पासतय आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक योग्य जावचे खातीर आमची पातकां आमची अस्कतकां आमी वळखून घेवया. देव आमकां उजवाडाचें करूंक आशेता तरी आमी काळोखांत सांसपल्ल्या पासत, अंधकाराची वाट धरून आमी गेल्ल्या पासत, नालिसायेंच आमी रावुल्ल्या पासत आमी सांगात मेळोन म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आथारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अंवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो.
सोपत देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप करताय आमची आतुरता तू बापाच्या पूजा बसता आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र त्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थोया स्वरूपोद्वेदार आणि शासनाच्या देवा आमचो भावार्थ आनी बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय तें सोडूं आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेठय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता शासनाच्या शासना आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वसप पर्जलगे उलोवन मैजे म्हणालो तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लागतलें देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळतेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्यात आयक इस्रायेला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायता तीं उतरां तुज्या काळजान कणसून दवर देवाचें उतर देवाचे वडोपकार सर्वेश्वरा हांव तुजो मोग करता तुजो म्हजें बर सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तुज म्हजें बर सर्वेश्वरा हांव तुजो मोग करता तुज सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तुज मोचें बर हांव तुजो मोग करता तुज मोचें बर सर्वेस्परस म्हजें खडाप म्हजें बुरस आनी म्हजो सडवणदार ताका जावं मान महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारचे फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता सर्वे
म्हजो देव हांवें आसरो सोदून वेचे खडा तोच म्हजें ढाळ म्हज्या रक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या रक्षणेचें कोटे ताका जावं मान महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारचें फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता सर्वेश्वरा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ सर्वेश्वरा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ हेब्रावन बरयल्ल्या पत्रांतले वसाब भावा भयणीनो आपल्या कारारांत साबार याजकाची गरज असली कित्याक ते मरताले देखून पयले याजक पूण फुडें व्हरूंक एकल्यांक जायनातले पूण जेजूचे याजक पूण शाश्वत बळटा कित्याक तो ससनीक जियेता तशें आसता आपणा मारिफात देवा लागीं सरतल्या सरकाळी तयार दिवंक तो शकता कारण ताजे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता असले एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली तो पवित्र निर्दोशी निस्कळाक आनी पातकातावन वेगळो केल्लो आनी आकाशप्रास उंच उबारलो आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयले आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदान भेटोवची ताका गरज ना आपणाक ओपोवन दिवंक एक बलिदान ताणें एकच पटी केलें नियमशास्त्र आसकत मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्ले सापुतेचे उतर ससनीक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता देवाचे उतर हें देवाचे वडोपकार उद्गार Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता म्हणटा सो मी तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून साधुसेवांक सरकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रां मदलें एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो जेजून ताका जाप दिली पयलो उपदेश हो आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो हांचे प्रास वर्त उपदेश दुसरो ना तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकूच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत्य सगळ्या काळजान
सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपल्या वरींच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्य थावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचीय सवाल करूंक धैर्य घेतलें ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समियात जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाचे न्हू. आज आमकां मेळचो संदेश भोव अपुर्बेचो जावन आसा. द्वितीय ह्या बुकांत 6व्या वस्वरांत 4थ्या वळीर ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4. ऐक इस्रायला, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. मोगाच्यान ही उतरां हर एक आजू देवाच्या काळजांत निरंतरी घुणघुणटात. म्हज्या तुज्या काळजांत ती घुणघुणाचय. आयक ओ इस्रायला, आयक ये इस्रायला. सर्वेस्पर एकलोच देव. म्हणजे देव एकलोच खरो देव, नीज देव, जिवंत देव. तो म्हजो देव. त्या देवाक हांवें आयकचें. सांत भक्त जावचें म्हळ्यार देवाच्याच सर पदवेदार सक्तेंत आमी वांटो घेवचो. उत्पत्ती बूक आमी काडल्यार थंयसर 17व्या वस्वरांत पयल्या वळीर आमी अशें वाचता. बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1. उत्पत्ती बूक अवस्वर 17 वळ 1. अब्राहमाक 9 वर्सांच्या प्रायर 99 वर्सांच्या प्रायर सर्वेस्पर दृश्टी पडलो सर्वेस्पर देव दिश्टी पडलो आणि ताका सांगे लागलो, हांव सर पदवीदार देव, हांव सर पदवेदार देव. म्हजे हुजीर सल आणि निष्कळंक राव. म्हजे हुजीर सल आनी निष्कळंक जा. 9 वर्सांची प्राय. म्हाका न्हू आमच्या मदें कोण म्हणी 9 वर्सांचे प्रायचे आसात की? आमकां बघता 100 वर्सां म्हळ्यार मागीर वाचचें नाका. वाचल्यार कांय फायद्याचें न्ही. कूड सगळी अस्क जाल्या, हाडां कुंबू जाल्यांत, उठोंक जायना, बसोंक जायना, कांय काम करूंक जायना. म्हणजे भोव अस्कत. आनी ताच्यान चलोंक जायना, उलोवंक जायना, चिंतूंक जायना. उगडासाचें सकत उणें जाल्या. काळजांत रगत चालावण करूंक जायना. जिरवण सारकी ना. भोव अस्कत. पूण देव सर पदवेदार देव. हिब्रू शब्द जावन आसा एल शदाय. सकट सांगा एल शदाय. एल शदाय, एल शदाय. एल शदाय. एल म्हळ्यार देव, शदाय म्हळ्यार पदवेदार. देव पदवेदार, देव सत्यवंत. आतां देवान अब्राहमाक एक आपोवणें दिलें. ही गेव हिम एन इन्विटेशन. ताका एक आपोवणें दिलें. तूं देवाच्या सर पदवेदार सक्तेंत तूं वांटेली जाशी जाल्यार देवाची सर पदवेदार सकतच तुजे द्वारी, तुज्या पत्नी द्वारी संत तूं उपजयतली. आनी तेन्ना आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी, दर्यादडीच्या रेवे बरी तुजी संत जातली. सांत भक्त जावचें म्हळ्यार देवाच्या सर पदवेदार सक्तेंत वांटेली जावची. ह्या वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत कार्लोस आकुतीस म्हणल्या एका 15 वर्सांच्या भुरग्याक, जो 2006 इसवेंत 2006 अंत मरण पावलो, ताका सांत म्हूण पासारलो. पूण उक्त्यान परगट रितीन येवच्या वर्सा 2025 इसवेंत ताका सांत म्हूण पासारतले. हाका सांत म्हूण पासारूंक कारण कितें? ताच्या जिवितांत तो जीव आसतना आनी तो मरण पावल्या उपरांत जायतीं अजापां जाल्यान. ताच्या अजापां विशयांत एक अजाप जावन आसा ब्रेजिलाचें एकलें भुरगें. ताका पँक्रियाटीक डिसीज आसलें. कॉन्जेनिटल पँक्रियाटीक डिसीज म्हळ्यार ताका जेवंक जायना, खावंक जायना, केल्लें पुरा ओंकोन मेता. ताका ह्या कार्लोस आकुतीस हाची एक रेलीक, ताच्या कुडीचो एक ल्हानसो कुडको, ताका तो व्हरलो. आनी ताका पळयत आसतना ताणें दोळे दांपून मागलें, कार्लोस आकुतीस, तुका भाग्यवंत म्हूण पासारला, बेगीनच तूं सांज जाताय, म्हाका तूं
मजत कर, म्हज्या खातीर विनंती कर म्हणून मागो न्हू. ताणें म्हजें वंगचें आसा तें रावोवन दी म्हूण सांगता आसतना ताजें वंगचें आसलें रावलें. आनी उपरांत ताका पोटांत दूख ना जाली. उपरांत दाक्तर लागून परीक्षा करता आसतना ताचें कॉन्जेनिटल ते पँक्रियाटीक ते डिसीज संपूर्ण तरान गूण जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें साध्य जालें? कार्लोस आकुतीस ताची जिणीभर केवळ 15 वर्सां वाचलो जाल्यार जेन्ना तो बुद्धी प्रकाशाक आयलो 8-9 वर्सांचे प्रायरस मोबायल कंप्युटर पळयत आसतना ताणें चड आनी चड भोव पवित्र सक्रामेंताची येवकरिस्ताची अजापां ताणें पळयली आनी ती सांगाता घालूंक प्रयत्न केली. एक वेबसायट ताणें केलें, तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार पळया. त्या वेबसायटींत कसली सगळी अजापां चरित्रेंत भोव पवित्र येवकरिस्तातीन जाल्यात ती सगळीं सांगाता घाली आनी तांचेर तो पातयेलो. देखून देवाच्या सर पदवेदार सत्तेंत तो वांटेली जालो. देखून ताच्या जिवितांत वरती अजापां विजमितां जालीं. तो मेल्या उपरांत ती अजापां विजमितां जालीं. आनी एक वलेरिया म्हणलें कोस्तारिकाचें चेडूं भुरगें तें बायसिकल सट्टाना पडलें, बायसिकल सट्टाना पडलें आनी ताच्या उपरांत तें मतीरच नातलें, मेंदवाक मार जालो, उलोवंक सकनातलें. तेन्ना ताची आवय कितें करता, ती आवय रोमाक वता. कार्लोस आकुतीसाच्या फोंडाचेर वचून थंयसर आपल्या धुवेक बचाव कर म्हणून देवा लागीं मागता आसतना, कार्लोस आकुतीस म्हज्या धुवे खातीर विनंती कर. तूं ल्हान भुरगो आसतनाच मरण पावलोय. तो ल्हान भुरगो आसतनाच ताका लुकेमिया म्हळ्यार रक्ताचें कॅन्सर जावन मरण पावलो. म्हज्या धुवे खातीर विनंती कर म्हणून तिणें मागलें, दुखां गळोवन मागलें. आनी दुसऱ्या दिसाच खबर आयली थंय जावन कोस्तारिकांत जावन तिजी धूव मतीर आयली आनी डाक्टरान म्हळें ती बरी जाल्या. पयलें तिका ताज्या ब्रेनांत ब्लड क्लॉट आनी आसलें, पॅरालिसीस जालें, तें संपूर्ण तरान नपयस जावन डाक्टर म्हणटा अजापांनी खंयच्या चिकित्से वरवीं खंयच्या वखदा वरवीं कूट करूं जायनातली ती पिडा देवान कार्लोस आकुतीसच्या मजतीन ती गूण केली. ताळयो पेटोवन आमी देवा गर्गांनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका अशें जायत्या सांता भक्तां विशयांत उलयत पूण जुआंव पावल दुसऱ्या विशयांत खंडीत जावन आमी सांगीत तो 2005 इस्वेंत तो मरण पावलो. तो मरता आसतना पार्किन्सन पिडेंत कश्टलो. तेजे हात कामतेले, तकली ताका वयर उखलूं जायनातली, चलोवंक ताका जायनातलें. पूण तो मेल्या उपरांत एक सिस्टर मेरी सायमन पियारे ती फ्रांसाची, तिका पार्किन्सन पिडा आसली. ती मागता देवा लागीं आनी मागता आसतना ती म्हणटा जुआंव पावल दुसऱ्या तूं देवाच्या मोगान बरोवन हेरांच्या सेवे साखरे खातीर आपणाकच तुवें समर्पण दिलें. म्हज्या पासत विनंती कर, म्हाकाय तुजी पिडा आसा पार्किन्सन पिडा, ती गूण करच्या खातीर देवा लागीं विनंती कर. सिस्टरांनी मागलें, तिच्या कॉमेंटाच्या सर सिस्टरांनी सांगाता मेळून मागलें. थोड्याच दिसांनी तिची पार्किन्सन पिडा गूण जाली. डाक्टर म्हणटात पार्किन्सन पिडा एक फावटी आयल्या ती गूण जायना, पूण ह्या सिस्टरीची ही मेरी म्हणल्यार सिस्टरीची पिडा संपूर्ण तरान गूण जाली. आनी एकली बहीण फ्लोरिबेथ मोरा डायस ही कोस्तारिकाची, एका ब्रेन अन्युरिझम म्हणली एक पिडा आसली, ब्रेनाची अन्युरिझम पिडा. जुआंव पावल दुसऱ्याच्या त्या मजतीन तिची तकलेची पिडा संपूर्ण तरान गूण जाली. देखून मोगाचें हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार सबार जण सांता भक्तांचो आधार मागोवंक फाटीं सरतात. मात न्ही सांता भक्तां लागीं कितें मागा जाय गे म्हणटात. पवित्र सभा आमकां शिकयता सांता भक्तांचे सकत देणी आमी वर्णोवचें म्हळ्यार देवाकच आमी वर्णोवचें. सांता भक्तांची ती देणी, सांता भक्तांची ती सकत तांची न्ही, ती कोणाची? ती देवाचीच सर पदवेदार सकत ते सांत भक्त तांतूं वांटेली जातात. हांवें आनी तुवें जर तर अजापां करचीं जाल्यार हांगासर देवी कलोरेत मंदिरांत इतलीं अजापां विजमितां जातात ती आमी खंय वचोन रेतरी करता. हांव गेल्या त्या हप्त्यान आमी गोंयांत वचोन रेतरी केली, जायते जाणां बरेंपण लाभलें. तर ह्या हांगासर रेतरी करता आसतना ते ऑनलायन आमच्या रेतेरेंत वांटो घेवन सगळ्या संवसारांत अजापां विजमितां जाता जाल्यार ती आमची सकत न्ही, कोणाची सकत? देवाची सकत सांता भक्तांद्वारे मोगाचें न्हू ती परगटणे घेता. देखून आमी हर एकल्यांनी त्या देवाच्या सर पदवेदार सक्तेंत वांटेली जावंक प्रयत्न करीत. आनी ह्या दिसांनी परच्या दिसा, कालच्या दिसा, आयच्या दिसा आमी आमच्या भारत देशांत आनी सगळ्या संवसारांत दिपावळी फेस्त करता. तर आमच्या काळजांत आसा एक अत्रेक. कसलो अत्रेक? आमी उजवाडाचे जायचे, आमी सोबीत जायचे न्ही, आमी महिमेचे जायचे, आमचें जिवीत भोव प्रकाश बरी जायचे म्हण आमी आशेता. हर एकल्यांक ती आशा आसा. हर एकल्यांक एक सांत भक्त जायचे, भाग्यवान जायचे, मेल्या उपरांत सरकार वचचे म्हण आशा आसा. पूण मोगाचें कितें जाता? संवसारांत जियेत आसतना रक्ता मांसाची वंदवणी आसा, देवसराच्यो ताळण्यो वंदवण्यो जायत्यो आसतात. देखून आमी उजवाडाच्या वाटेन वेच्या बदला काळोखाच्या वाटेन आमी वेता. देवाचेर आमी पातयेता वय,
पूण देवाच्या सर पदवेदार सक्तेन संपूर्ण तरान वांटेली जावन त्याच उजवाडाच्या वाटेन वचोंक आमी सुकता तर आमी मेल्या उपरांत आमकां सरकार वचोंक जायना. आमकां सरकार वचोंक जायना. आमकां मेळलेले आपोवणे मातेवाचो वांजेल 5:40 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 5:48 हांगासर स्वामी जेजू म्हाका तुका एक वर्तें आपोवणें दिता. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 5:48 तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर बरो गी तशी तुमी जाय सर बरी. तुमी जायचे सर्व बरी. म्हाका न्हू भाग्यवंत जावचे तितलें कठीण न्ही, भोव सुलाभी न्ही, पूण म्हाका न्हू भाग्यवंत जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. मात न्ही सांत भक्त पवित्र जाल्यात, भाग्यवंत जाल्यात. आमी पवित्र भाग्यवंत जावंक प्रयत्न करता पूण जायना. आमी सुकोन पडल्या तर मेल्या उपरांत आमकां शीद सारका वचोंक जायना. आमच्या मालगाड्याने आमकां शिकयलां निमाणे कितले वस्तू 4 वस्तू. मन जडती यमकोंड सर्ग न्ही जावन मोगाच्यान आमी शिकता आसतना देवशास्त्रांत आमकां 7 संगती सांगल्यात. निमाण्यो 7 संगती खंयचे ते? मन जाल्या उपरांत आमच्या कुडीचें जिवंतपण, ताच्या उपरांत आमची जडती. आनी जडती जाता आसतना कोणें देवाक संपूर्ण तरान नेकारलां देवच नाका म्हळां तांकां यमकोंड सवतें. आनी पूण कोण देव जाय म्हळां सर्ग जाय म्हळां पूण सुकोन पडल्यांत तांकां नितळ करचो जागो जावन आसा पुलकत्र पर्गेटरी, द प्लेस वेर वी आर पर्ज्ड, क्लेन्स्ड, प्युरिफायड टू गो टू हेवन. आनी सोबें जावन आसा सोम्याचें निमाणें येणें. सोमी परतून येतलो आमकां सगळ्यांक. वय यमकोंडा गेल्यांक ना पूण पुलकत्रेंत आसल्यांक आनी सांता भक्तांक तो आपणा सांगता घेवन सर्गार वयतलो. तें जावन आसा 7वें सर्ग म्हणजे देव म्हाका तुका एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी ताणें आसा केल्या. थंयसर म्हाका तुका सर्गी वर्ती कुडां तयार केल्यांत. थंयसर ससनाच्या ससनाक ह्या संवसारांत आसचे की कितले गी आपुरबायेचे, कितले की सुंदर, कितले गी वर्त्या तरान सर तराचे चटवटिके, सर तराचे आपुरबायेचे संगती ताणें तयार केल्यात. आनी ते आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 20 आनी 1 वसरांत 5व्या वळीर या पयल्या वळीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:1. उगडापणाचो बूक पयत पुस्तकांत 11वें बूक आनी तांच्या 11च्या अवस्वरांनी आमकां अशें वाचूंक मेळटा. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:1. तेदवा एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. हांवें एक नवो आकाश नवी पृथ्वी हांवें रचली, हांवें पळयली. पयल्यांचो आकाश आनी पृथ्वी नपयसल्ली. पयल्यांचो आकाश पयल्यांचो पृथ्वी सगळी नपयसली. म्हाका जें कितें आमी दोळ्यांनी पळयता तें सगळें नपयस जातलें, सगळें नवें जातलें. एवरीथींग परजळीक महिमे बरीत ससनाच्या ससना जियेतलें. थंयसर म्हाका न्हू कितेंच कुंभ जावचें ना, कितेंच पोरणे जावचें ना, कितेंच नाश जावचें ना, कोणाकच मरण आसचें ना, वेळ आपासचो ना, दूख आसची ना, कोणाकी मोस करूंक जावचें ना. सत आसतलें, उजवाड आसतलो, देवाचें हाजीरपण आसतलें. आनी तसल्या जाग्याक म्हाका न्हू आमकां वचोंक देवान निम्म्यारलां. थंय वचचें जाल्यार आमी संपूर्ण बरें जायचें. देखून मेल्या उपरांत नितळ जावचो जागो जावन आसा तो पर्गेटरी, पुलकत्र. आनी आमचे पुर्वज थंयसर गेल्यात, थंयसर आसात, नितळ जावन आसात. देखून आमी मेल्ल्यां खातीर मागचें. थोडीं जाणां म्हणूंकात तुवें पळयलें पुलकत्र, तुमकां विचारतात की तुवें पळयलें पुलकत्र? हांवें म्हळें हांवें पळोवना. तुवें पळयलें? तुवें पळोवनाय, आमी पळोवनाय. पूण तूं जाणाय की देव दयाळ काकोतीसो म्हणून. पळय देव दयाळ काकोतीसो. तर देवा थंय हांवें वांटेली जावचें म्हळ्यार देवाची दया, देवाची काकोत म्हज्या काळजांत आसा. देखून त्या दयाळेन, त्या काकोतीन मरण पावल्ल्यां खातीर हांवें काकोतीन बरोवन मागचें. म्हळ्यार देवाच्याच त्या दयाळेंत काकोतींत हांवें वांटो घेवचो. ताळे बटोन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांवें तुवें पुलकत्र पळोवनाय पूण देव आमकां हर एकल्यान शुद्ध परिशुद्ध करता. त्या एका जाग्याक आमी पुलकत्र म्हणचें द प्लेस ऑफ पर्गेटरी. देव त्या जाग्यार आसल्यांक बेगीनच सासणाचें जिवीत फावो करून दी म्हण आमी मागता आसतना तांच्या की चड कोणा खातीर मागचें? आमच्या खातीर आमी मागचें. आमी पवित्र जायचे, आमी नितळ जायचे, आमी सरकार आमच्या सोर पुर्वजां सांगता ससनाच्या ससनाक देवाक वळशीचे. हालेलुया. देखून म्हाका जेन्ना आयचो वांजेल आयचें पयलें वाचप आमकां उलो दिता. द्वितीय बुकांत 6व्या वसरांत 4थ्या वळीर तावन आमी अशें वाचता. बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 6:4 and 5. आयक इस्रायला, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच तुजो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन
सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. पयलो शब्द मोगाचे ना आयक. सकट म्हणा आयक. ऐक लिसन म्हळ्यार आयकाचे, विधेय जायचे, खालतें जायचे. देव एकलोच देव म्हणून आमी जाणा जायचे. एकलोच देव, नीज देव, खरो देव, तो आमचो देव. सर्गा संवसारात त्या देवा शिवाय दुसरो देव ना. आज सगळ्या संवसारार त्या पयशांची धना म्हणटात, धना संपत्तू ताजी पुजा करतात. पूण आमी संवसारी वस्तूची रत्नाची पुजा करना. आमी एका नीज खऱ्या देवाचे मात्र आमी ते आराधन करता. त्या देवाचो सगळ्या काळजांत, मनांत, आत्म्यान सगळ्यान आमी मोग करता. म्हणजे आमी एकामेकाची सेवा करता. एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार एकामेकाच्या सेवेक आमकांच आमी समर्पण दिता. आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार, देवाक आयकोवचें म्हळ्यार एकामेकाच्या सेवेंत आमकांच आमी समर्पण दिवचें. देखून मोगाचें न्हू, आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार एकामेकाच्या सेवेक आमकां समर्पण दिवचें. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार मोगाचें न्हू, गरजेवंताची सेवा करची. जर तर हांव केवल देवाचो मोग करता म्हणून केवल पवित पुस्तक वाचच्यांतच मागणें करच्यांतच हांव रावलो जाल्यार हांव एक फारीजेव जाता. आय बिकम ए फॅरजी. जर तर हांव केवल लोकांचोच मोग करून लोकांच्याच सेवेक हांव समर्पण दिलें जाल्यार हांव एक समाज सेवक जाता. आय बिकम ए सोशल वर्कर. जर तर हांव देवाचेरय पातयेना, मनशाचेर पातयेना, पूण सकाळां हुजीर राजकीय फुडाऱ्या बरी सकाळची सेवा करता म्हण सांगून लोकांक मांगो करच्या खातीर लोकां मुखार हांव देवाचेर पातयेता म्हण दाखोवन दिल्यार हांव एक नास्तीक जाता, ऑपॉर्च्युनिस्ट जाता, स्वार्थी जाता, अपस्वार्थी हांव जाता. हांव एक खरो क्रिस्तांव, एक खरो भाग्यवंत, एक खरो सात भक्त हांवें जायचे जाल्यार हांवें देवाचो मोग करून देवाच्या हाजेरपणांत रावून, जशें मदर तेरेसा म्हणटा ती राती 12 वरां पर्यंत समियाच्या हाजेरपणांत रावता, सकाळीं 3 वरां उठून परतून बोपोय सक्रामेंता मुखार रावून जशें जेजू तिका सांगता ते बरी दुर्बळ धाकट्यांची ती सेवा करता. अशें तिचें जिवीत ती सार्थक करून घेता. तर मोगाचें न्हू, आमी दोळे धांप्या आज देवान दिवचो तो संदेश आमी आमच्या काळजान घेवया. ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत देवान म्हाका तुका दिला एक वर्त्या आपोवणे सांता भक्तांचो जिवीत नियाळ करून आमच्या जिवितांत आमी एक सांत भक्त, एक भाग्यवंत जावंक. आनी ह्या म्हयन्यांत मरण पावल्या सर मालगणा सुडास करून दयाळेन आनी काकोतीन आनी मोगान भरोवन त्या पुलगत आत्म्याच्या बाचावे खातीर मागो. मात न्ही आमीच ह्या संवसारांतच आमकां देवान फाव करची ती पुलगत, कश्ट, दग्ध, पिडाशिडा, अनवरां, समस्या मोगान सोसूंक आनी हेरांच्या गरजेन पावोवंक आनी गरजेवंता खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिवंक सर्वेस्परा देवा आमकां हर एकल्यांक फावो कर. आयक हे इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच तुजो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन ताजो मोग कर. आनी देवाचो मोग केल्ल्या बरी पेल्याची सेवा साकरी कर, पेल्यांचो मोग कर. सर्गींचे बापा, हें तुजें आपोवणें स्विकार करून त्या परीन जिवंक आमकां हर एकल्यांक फावो कर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सर उबे रावया. आमच्या खऱ्या नीज एकाच देवातय आमची पाती आनी विस्वास आमच्या सतमंता मागण्याद्वारे आमी परगट करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा थावन जल्माला, देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना, बापाच्या ससय भासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासो आनी आमचे सर्वणे पासो सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पौंस पिलाताक ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका आनीक केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसवी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवटाचो ना. आनी पवित्रात्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदाताक तो बापा आनी पुता थावन निपसाला. बापा आनी पुता बराबर
ताकाय समसर्ग नमस्कार आणि महिमा फावो प्रभात वरवीं उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि दरदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमच्या देवाचेर पातयेणेन आनी विस्वासान आमच्यो सर गरजो आनी त्या सवा देवा मुखार आतां आमी दवरया. बापा पवित्र सभेचो वडील पाप फ्रांसिसाक तुझ्या मोगांत सांबाळ आणि सर बिस्प याचाक धर्मिकांक शांती समाधान तुझे कृपेचो निरंतर आदार दी आणि बरी भलायकी दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी देवाचो आनी पेलाचो मोग आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजीन बऱ्या करण्याद्वारे जियोंक आनी परगटूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमी दोळे दांबून मावनपणां सर आमच्या घरसां बसत मागया. भोव मागडा सर्गींचे बापा, आमच्या देशाचे भाव भयणी उजवाडाचें फेस्त आचरतना आमच्या भारतवासींच्या हर एकल्यांचें जिवीत तूं उजवाडाचें महिमेचें तूं कर बाबा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमकां साल्वासांव दिलां तें हर एकल्यांनी जाणा जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवान सुडका सडवण ससनीक जिवी जोडीशीं कर. पलगतींतल्या सर आमच्या पुर्वसां बसत मरण पावले आमच्या मोगाच्या हर एकल्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासांव बसत मागतना आमी ह्या संवसारांत जेजूच्याच नांवान आनी जेजूच्या आमोलेक रक्तान सुडका जोडून घेवन तुज्या ससनाच्या जिविताक योग्य जायचें. ह्या संवसारांत आमकां बरी भलायकी सुख संतोष शांती समाधान आनी सर आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. गोवा सोबोंदो ताका सोवाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन होंडो वायन बदलून पापांकां दी म्हूण पवराता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मेसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सावा सवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबाद सर्वस्पर मानून घेवं. महिमे बोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या जाणाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. अशें आमच्या सेवे वरवीं तुका अधिक महिमा आमी दिवंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी सर्वस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें सुरसलाय. वेळ काळ सगळे तुवें सुतरायल्याय, पूण मनशाक तुज्या सारक्या सोरसलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताज्या हातान अधिकार घालोय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या जाणवयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखणू तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्गांनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या
सर्गी तुका जय जय बोल सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थासो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कर मरी देवाचे माये संगती भगेवन जुजेती सोपती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्डमेट्स आनी एसवेडी मार्तिरां सांगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलें तें मागणें आमी धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवो शानत्रेक केल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें नेम पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. माया म्हाका असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची कापूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर आमचे भाग म्हाका फोना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. केल्लो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव कानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थोया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवांतपणांत ती वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपार आमी संभ्रमून घेतला तें ह्याच जिवितांत सतान आनी सरकार संपूर्ण आमकां मेळा शेंकर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संदेश घेऊन सोम्या आम्ही पेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता.